ನಮಸ್ಕಾರ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಚಾನಲ್ ಪಳಿತಶ ಸಕ್ಕಡಂಕೈ ಮೊಗಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಓಣೆಕ ವಾಕ್ಯಸ್ ಮಳರಿ ಸಮಾಜನ ಅಮ್ಕ ದಿಲ್ಲಲ ಅಮ್ಮಿ ಸಮಾಜಕ ಅಪ ದಿವತ ಸಲೇಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಏಕ मादरी काम म्हणताची कसला म्हळ्यार आमकां समाज कशी उपकार करता की तद्निमित्त आमी वाडताची आमगेल अभिवृद्धी जाता आमगेल उत्तरोत्तर येळीक जाता तद नंतर आमकां एक शक्ती केन्ना येता कोणाकय सहाय करता जाल्यार तेन्ना आमी केल्लारी देवाकय खुशी जाता म्हणचें एक वाक्य तशीची देवाकय खुशी दवरता जाल्यार मनुष्य आमकां केन्नाय एक समाजाक आदर्श जावन आसताची तसले एक आदर्श कपल ना दंपती आमगे तसची तांणी डॉक्टर कृष्ण शेणे आनी मिसेस शेणे तांकां दोग जाणांक ह्या कार्यक्रमाक मोगान तुमगेल सकडाल पर जावन स्वागत करता नमस्कार शेणे मॅम एक यशस्वी पुरुषನ ಹಿಂದೆ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸು म्हळ्यार खंयचे एक धनमनशू यशस्वी जाताना तागेल मागशी एक बायल मनीस आसाची म्हणून तुमगेल मागशी तुमगेल बायल आसा आमी तेलुगून सूर कोर म्हणजे जाल्यार तुमगेल ह्या यशस्वी म्हणटाना तांगेल एक पात्र ना तांगेल एक इम्पॉर्टन्स कितलें आसा म्हणटाची मेगेल बायल लीला शनाय तिगेल निमित्त भारी सहाय केला मेगेल टू मेगेल हांव कसन सांगता की ती मेगेल सहाय करून मेगेल ओट येता आजी मेगेल अमेरिका मेगेल ओट्टू आयले ती म्हळ्यार चॅरिटी लॉन्च करून चेडवां पुरा आनी पळोवन पुरा जेन्ना पळोवन ती आतां चारी पटी येता आसा गांवांक 3 पटी पुढे आयले ह्या पटी चॅरिटी लॉन्च करक ती आयले गांवांत शेणे मॅम ಮೂಲತಃ कटपाटी जाल्यारी तांणी अमेरिकांतू व्हड एक साधन केला ताजे विस्तृत इंटरव्यू आमी तुमकां दाखोवच्याक आसाची जाल्यार आज हे व्हिडिओ क्लिपांतू तांणी अमेरिका लागून हांगा आज कसल्याक कटपाडीक आयलीची मागीर तांगेलो उद्देश कसल्या म्हणचे सांगपाची आमी जाल्यार विचारू कसल्याक म्हळ्यार तांणी तांगेल्या समाजान तांकां कसो दिला एक शक्ती म्हणत तांणी हाजे खंयची लेवला पावलीची म्हणजे आमगेल GSB समाजाक एक व्हड खुशी विचारू ते सांगता गेल्यार त्यांची एक आमी एपिसोड करूं आसाची जाल्यार आज शेणे माम हांगा येवन तांणी एक एंडोमेंट केला म्हळ्यार एक चॅरिटी केला तद्निमित्त तांणी मस्त चेडवांक सहाय करका आर्थीक सहाय फायनान्शियल हेल्प म्हणटाची त्या वेळी तांणी काशी मठ संस्थान वेलफेअर फंड उडपी ओट सेरूनी करका म्हण एक व्हड मन केल्लो आसा ते कसो फंड कसो चॅरिटी पुरा आतां निमगुया हेणे आमकां कसो म्हणटाची 25 तारखेक नोव्हेंबर 25 म्हळ्यार 25 नोव्हेंबराक कटपाटी ते कार्यक्रम जावचे आसा तुमगेलेच एक नेतृत्वान तूं लिडरशिपान तूं कसो म्हणटाची कसो कार्यक्रम ते म्हळ्यार चॅरिटी लॉन्च हांव एक एंडोमेंट करता आसा मेगेले अन्नाल नांव पोसार हरिशनाय आनी अम्माल नांव श्रीमती सखुबाय तांगेल नांवान तूं एक इतलें दुड्ड बँकां दवरून ताजे वाड येयन पुरो ते चेडवां दुर्बल चेडवां पुरो स्कॉलरशीप हें रिटर्न करता म्हणना दिवचें दुड्ड दिवचें तांणी आमगेलो आश कसो म्हळ्यार तांणी लायक एज्युकेशन करून पुरा जेन्ना समाजाक पुरा कंट्रिब्यूट कर म्हणून ते आशे करता हांव इतलें पुरा दुड्ड घालून काशीमठ स्वाम्याल ಒಟ್ಟು हें चेडवां दिवचें योजन केल्लें तें एनावन्स करता ती 25 कटपाडी वेंकटरमण टेंपलांत आनी आनीक कसो म्हळ्यार मेगेलें सान आमगेले कुटुंबाचे पुरा टिचर स्कुला टिचर पुरा मेगेलें कुटुंब सुंकेरीकार शेनॉय कुटुंबाचे व्हडले मास्टरान आमगेलें मेंटरशीप दिलां आमकां तशें जावन तांगेले नांवां खातीर नांवां दवरून पुरा चेडूं कोण एक्सेप्शनल एकाडेमीक परफॉर्मन्स करता पळय तांकां हांव परफॉर्मन्स अवॉर्ड म्हणून केलां प्रति वर्साक तशी परफॉर्मन्स अवॉर्ड दिता हांव आमगेले मास्टरान नांवां उडगास करून म्हळ्यार आश कसो म्हळ्यार GSB तूं कितली जन पुरा लायक शिकोवचे पुरा तांगेले टॅलंट आसा तांणी चड जावन एज्युकेशनान तूं फिल्डांक येवका म्हणून तांकां प्रमोट करूंक हांव हें करतास तें 2 एम करता हाजी एनावन्स करता ती 25 तारीख तूं कटपाडी वेंकटरमण टेंपलान तूं
साधारण एक 500-600 जनां पुरा इनवायट केला आनी थंय एक व्हडलें समाराधन पुरा करता आसत वय. आतां तुमी स्कॉलरशीप दितना तुमी कशी चॉयस करताची कोणाक दिवका कशी दिवका आनी कशी कॅटेगरी केला की मॅम वय कॅटेगरी म्हळ्यार 2 क्रायटेरिया. फर्स्ट क्रायटेरिया इज फायनान्शियली in need. That means Kashimat Samsthan Welfare Fund will set up a committee and go to through the schools, investigate and make sure that children really need the financial help. They are bright. They have to be bright. They have to be academically very good. And then their financial need has to be demonstrated. So this money I'm giving is to help them, not stop them from achieving whatever they want to achieve in life, because they are bright people but don't have the financial background to succeed in life. So I'm trying to help them. कितल्या वर्सा चेडू हांकां म्हण कसं Yeah, grade 1 दाखोवन grade 10 पासून grade 1 to grade 10th तांणी पुरा जन चेडू एलिजिबल. ओके आतां हें बरी कडपाडी की शेणवामना नाही हें कडपाडींतू आनी पुरा उद्यावर उडपा कापू इवन मंगळूर तें तंत्र ना पुरा नेबरींग बट प्रायोरिटी कडपाडी म्हळ्यार हांव कडपाडी दोकून आयलो. आनी शेणवाम तुमी ह्या वर्स म्हणून फुडली वर्स आयकलां तुमी उडपान तूं MGM तूं केल्लो आसा एक लायक काम म्हूण तें कशी फुडली वर्स कशें केल्लें. वय फुडली वर्स हांव आमी दोग जाण न्ही फुडली वर्स MGM एक व्हडलें फंक्शन केलें शीच चॅरिटी लॉन्चिंग थंय एक एंडोमेंट मेगलेन अन्नाल आनी अम्माल नांवार केल्लें हांवें. इनफॅक्ट 24 तारीखे पायनी परा थंय हांव वचून हांव तें फस्ट टायम एवॉर्ड दितास थंय तें परफॉर्मन्स एवॉर्ड म्हळ्यार PUC 1 सायन्स आनी PUC 2 सायन्स टॉपर आसा पळय प्रति वर्स तांकां व्हडलें फायनान्शियल प्रायज दिता आसा हांव 25,000 रुपये. एक दोन टॉप आसा की तांकां 25,000 रुपये आनी कोण CET इंजिनियरींग एग्जामान तूं टॉप करता पळय तांकां 25,000 रुपीज दिता आसा हांव. त्या 24 तारीखे फस्ट एवॉर्ड हांव दिता MGM कॉलेज व्हडलें फंक्शन आसा तें आमी दोग जाण वचून हे दिता तांचे. आतां जाल्यार हें कितले वर्स फुडें सुरू जालें की म्हूण आसा की शेणवाम तुमकां केन्ना मन जालें केन्ना तुमी इनिशिएटीव घेतली म्हणून. इनिशिएटीव हांव आलोचन करता आशिल्लो हांव एक सादारण 5 वर्स दाखोवन आलोचन करता आसा जाल्यार एक मेकॅनिजम ताजे रायट मेकॅनिजम आसना त्या पर हांव I was trying to look for the right mechanism. Last year I was lucky to do it through Manipal Foundation, because to send money to India from US they have to qualify, these charities have to qualify. So Manipal Foundation is qualified charity to accept dollars. So I was able to establish that for MGM College last year. But this year the money is whatever money I have in India in rupees, that does not require that kind of scrutiny. So I'm able to do it through Kashimat Welfare Fund because I'm spending my money in India, rupees, not coming from US. So I'm doing it for the ओके आनीक शेणवाम ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕಂತೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದತ್ತಸ आनीक तुम्ही म्हणल्यार टिचर्साल नांवार दिवचे केले तुमगेले एक प्लॅन आसा म्हणून त्या कसा विचारू म्हळ्यार आमगेलें आमी when I was growing up the teachers were very crucial because in those days I'm talking about 1950s not many students were willing to go to school and because of financial issues or other problems. Not many children were anxious to go to school, go to engineering and all that. So you need a lot of mentorship. And luckily in my own family, Sunkerikar Shenoy Family, we are 250 years old. We came from a Sunkeri village near Karwar. And a lot of my family members were teachers and they were excellent teachers. And they used to mentor us. Every day almost come to our house and mentor us, say that we have to go to school, education is very important. So I remember all those things, and only one teacher is alive today but others are not alive. So in their memory I am giving these awards
for those students who achieve academic excellence, like topper in 7th grade, Kannada medium, English medium, topper in SSLC, Kannada medium, English medium, and those who score the highest marks in Sanskrit language, because Sanskrit is a very important language for all GSPs, and I want to promote that. I was a state number 1 in Sanskrit in my days. I want to promote that language. My Sanskrit teacher, Vidwan Lakshmanaran Bhatt, I still remember him, was an exceptional teacher for me. And so I instituted one award in his name. And then also I got the 15th rank in SSLC exam, which is a state level rank, and that really was a launching pad for me for my scientific and engineering career. And I cannot forget that how important it was. So I want to promote that kind of academic excellence in GSP children, and I have instituted an award. And these awards are financially a lot of money. And I'm hoping that children will get excited about these awards, because there's a lot of money in it. When there is money, people get motivated. So I hope more GSB students try to excel in academics. या वीडियो एंड करच पुढे कंचे मेसेज 25 नवंबर विचार दिता की आमगे ऑडियन्स वही पुरा GSP जना पुरा कडपाडी इन्वाइट करता 20 फंक्शन 8 गंटे आमगे कुलदेवता देवस्थान स्टार्ट जावन साधारण 2 गंटे पासून आसता फंक्शन 3 गंटे ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ पुरा जन येता तेंगाले GSP डिग्निटरीज आमगेले समाजाद मस्त जन पुरा येता ती साधारण 600 people will be there, and the samradhan दिता पुरा येया पुरा GSP पुरा समाजाक पुरा येया त्या फंक्शन अंत आमी पुरा डिटेल पुरा सांगता ती कशी तुमी स्कॉलरशिपा पुरा एप्लाय करीत कशी अंतु पुरा फायनान्शियल हे पुरा advantage you can get the benefit. So we will announce all those details at that function. डॉक्टर कृष्ण शणे मामू एक स्कॉलरशिप दिवच्याक मुखार येवचें एक कारण कसं म्हळ्यार तांणी तांगेले दिवस म्हळ्यार ल्हान आसतना स्कॉलरशिप घेवनूच तांणी लायक अचिवमेंट करूंक जाल्ले तांकां गोता ताजें महत्व कितलें दुड्ड कितलें अगत्य शिकवण्याक म्हणून तशेंच आमगेले समाजात जन म्हळ्यार चेडूं विशेश जावन कश्टार आसतना तांकां कोणी सहाय केल्यार तांकां व्हड एक साधन करूंक आनी अचिवमेंट करूंक असो एक स्कॉलरशीप मस्त हेल्प करता. तसो एक आमी सूर कोरका म्हूण तांणी तांगेल्या अण्णाले अम्माले नांवार उडगासाक एक व्हड काम करतसाची त्या नोव्हेंबर 25 म्हळ्यार नोव्हेंबर 25 कटपाडीन तूं वेंकटन लागीं हॉलान चलच्यास सक्कट जन भाग घेवया आनी शणे मामाले एक जिवनाची एक त्या कहाणी तांणी म्हाका तावळ सांगिल्लो आसा ताजे विचार आमी एक विशेष एपिसोड करूं आसाची ते आमकां मस्त इन्स्पायर जाता. तसो एक इन्स्पिरेशन आमी घेवन कसो एक अचिवमेंट करूंक ह्या एक व्हिडिओ तुमकां हेल्प जावो म्हूण सांगताची शणे मामाक आनी तांगेलो बायलेक दोगांयनाकय धर्मपत्नी दोगांयनाकय हांव देव बरें करो स्वाम्याल आशिर्वाद देवाल अनुग्रह नित्य निरंतर आसो म्हणून मागून घेता. नमस्कार.